आमकां 6:14 सुमार कॉल येयल्ले की LPG लिकेज इन फ्लॅट बिहायंड फार्मसी कॉलेज जुएफ्री रेजिडेंसी फर्स्ट फ्लोराचेर. सो आमची फायराची गाडी टर्न आवट केली आनी पळयता जाल्यार फर्स्ट फ्लोराचेर डोर ओपन आसलो. घरान ते आसली पूण तांकांच वास येयलो. पण पळोवपाक गेले जाल्यार एक्चुली तो LPG सिलिंडर भायर काडलो जाल्यार तो खरेंच लिकेज आसलो. सो आमी भायर काडलो आनी चॅक केलो जाल्यार लिकेज आसल्या कारणान आमी मागीर नियरेस्ट आमची भारत गॅसाची एजन्सी तेंचे टेक्निशियन आपयले. इंजिनचो वॉशर काडलो आनी परत घातलो. तो चॅक केलो जाल्यार आतां तो ओके आसा. सो परतून आमी तांकां हँडओवर केलो. सो एअर क्लियर जाली. सो इश्यू होता हेजो आसलो वॉशराचो. वॉशर म्हणजे तो लिकेज जालो. ते पियर्सिंग हे आसता पळय तो टेस्ट नासलो ते लिकेज जालो. बट इश्यू मातसो व्हडलो आसा. इन केस जर कितें जालें जाल्यार आनी आमचे सगळी फूल टीम सगळ्यांनी आमकां बरें बेगीन पावले आनी आमी जो इन्सिडंट जातलो आसलो तो म्हणजे कमी येतलो. थँक्यू.